आज सभापती निवडीचो दीस आशिल्लो, त्या खातीर स्पेशल एडमिशन त्या निमित्तान आज सगळे आमदार बाकी सगळे आसा की विधानसभेक एकमतान ठराव जावन जसो गणेश गांवकर हो नवीन सभापती म्हणटा ते केल्ले आसा. आतां गणेश बाबूच्या संदर्भात उलयतली तर जायत न्ही. फाटले गेली कितलींशींच वर्सां म्हजो ताजो संबंध ते राजकीय सामाजीक पार्श्वभूमी आशिल्लो आनी फाटल्या 2012 ते 2017 पर्यंत जो आसा न्ही हांव स्वताक बरोबर आमी काम केलें. तेन्ना त्या हांव मंत्री आशिल्लो. त्या खातीर ताणें अनेक गजाली ज्यो आसा न्ही आपल्या मतदारसंघात केल्यो आनी शिक्षण क्षेत्रांत सुदारण जो आसा न्ही ताजी कॉलेज म्हणा बाकी सगळें आसा ताका खूब आवड आसा त्यामुळे खूब केल्लें आसा. त्यामुळे जेका एक उच्च शिक्षीत जेका एडमिनिस्ट्रेशनाचो खूब बरो अनुभव आसा अशा तरेचें व्यक्तिमत्व आज जेन्ना एक ट्रायबल पयलीं हांव ट्रायबल कम्युनिटी हांव आशिल्लो परत आज आमच्याच कम्युनिटींतल्यान एखाद्या मनशान जेन्ना त्या पदाचेर बसयता ताचो आनंद आसाच. पूण तो बरो काम करतलो ही ताका तिळमाक सुद्दां पावना. म्हणून आज हांव म्हजे वतीन ताका शुभेच्छा दितां आनी विशेष करून ताणें जे ज्या तरेचो ताचो कामाचो अनुभव आसा तो ताणें ह्या सगळ्या लावचो. तातूंतल्यान विधानसभा ही बरी खेळी मेळच्या वातावरण चलची आनी जेणे करून गोंयच्या विधायक कामा खातीर ताचें खूब भुमिका आसची अशी अपेक्षा आमी करतले. तर तुम्ही सभापती म्हणून काम केलं, सभापतीचें पद हें कितपत कशें करता सांगू? बाबा एक गजाल कशें आहा, हांव 3.5 वर्सां सभापती आशिल्लो. हांवें स्वताक म्हणजे जज करचे पेक्षा आसा न्ही जनतेन जज करपाचें अत्यंत म्हत्वाचें दिसता. म्हणजे जनतेंतल्यान कॉमेंट्स विधानसभेच्या ऑपोजिशनांतले कॉमेंट्स सत्ताधाऱ्यांतले कॉमेंट्स आनी म्हाका गेले सादारणशे 3-3.5 वर्सां पासून खूब बरे कॉमेंट्स आयिल्ले आसात. त्यामुळे हांव सभापती म्हणून म्हाका खूब पदाचे जो हांवें मान सन्मान मेळयलो आसा न्ही त्या तरेचें काम हांवें केलें ताचो आनंद म्हाका निश्चित आसा. त्यामुळे पक्षाक जाय तशी केन्ना केन्ना जबाबदारी ज्यो दिता त्यो करपाक जाय, पक्षाच्या गजाली खातीर करपाक जाय. ह्या भुमिकेंतल्यान हांव सभापतीन घेवन जे आसा आज मंत्री म्हणून काम करता. त्यामुळे निश्चितपणे जे आसा की सभापती पोस्टाचेर हांवें खूब एन्जॉय केलो, खूब अनुभव घेतलो, लोकांनी रेस्पेक्ट दिलो, मान दिलो, ऑपोजिशनान मान दिलो. खूब बऱ्या तरेचें म्हाका तें पद हांवें भुशयलें म्हणजे खूब एन्जॉय केलो अशें म्हणल्यार. सर आतां वेगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां आयिल्ली आसा. एसटी रिजर्वेशनाचेर सुद्दां खुबश्या गजाली आसा. सो ती भुमिका जी आसा ताचेर तुमी मातशें लक्ष दिवचें. एक गजाल कशें जो विशय हांव जगता जगत आहे ते ट्रायबला संबंद विशय आसले की हांव ज्या समाजात जल्माक आयलो ज्या समाजाचे प्रश्न म्हाका दिसना पूण तेच्या संदर्भात पाठपुराव करप आनी करतना करून एक सामान्य मनीस एक सामान्य शिक्षक ते आज आमदार मंत्री ते सभापती करता. त्यामुळे आजची क्षणाक पासून ते विशय कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न ऑथॉरिटीन पाठपुराव करपाक म्हाका व्हडली कठीण जाय. ज्यो टॅक्निकल गजाली आसात त्यो गजाली समजून घेवन ताजेर मात कशें करपाक जाय, ताजेर रस्तो कसो काडपाक जाय ह्या संदर्भांतली हांव म्हजी भुमिका पाळटलो. 27 पर्यंत जातलें तुमकां आशा आसा. प्रयत्न आज ज्या तरेन रिजर्वेशन संदर्भात फाटल्या दिसा पळयलें की लोकसभेक वाद जाले, राज्यसभेक वाद जाले, लॉ डिपार्टमेंटान कन्सेंट दिलें ते एकंदर जी स्पीड पळयल्यार जायत न्ही जाल्यार त्या स्पिडीन आमकां 27 मेळपाक जाय ही आमची धर्म आसा. खंय जर एखाद्या टॅक्निकल गजाली आसत जाल्यार जायत न्ही ताजो निश्चितपणे हांव ताजो पाठपुराव करतलो, मुख्यमंत्र्याक सांगतलो आनी वयर आमच्या पक्ष श्रेष्ठीकरण हो विशय गंभीरतेन सांगतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.